कोविड-19 आजच्या प्रेस कॉन्फरन्सात तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता. आयच्यो पॉझिटिव्ह केसीस 46 आसा. 16 ह्यो मंगूर हिलांतल्यो आनी 14 मंगूर हिल रिलेटेड. ओके, 7 कुर्तोरीम आनी 4 कुर्तोरीम, बाकी 3 मडगांव हांगासर मेळ्ळ्या. ओके, नंबर ऑफ क्युअर्ड केसीस आज ज्यो आसा त्यो 17. एक्टीव केसीस 711. ओके, आमकां सगळ्यांक खबर आसा एक पयली डेथ जी रिपोर्ट जाली कोविड-19 खातीर तो मिस्टर श्री चंद्रकांत सावंत फ्रॉम मोरलेम 85 year old. ओके, जो 4 वर्सां पयलींच बेड रिडन आशिल्लो, अस्थमॅटीक आशिल्लो. ताका वेगवेगळे बाकीचे सगळे दुयेंतां आशिल्लीं आनी ताच्या खातीर तो कोवीड पॉझिटिव्ह मेळ्ळो आनी ताच्या उपरांत काल GMCन एडमीट जालो. कोवीड पॉझिटिव्ह मेळना फुडें ताका काल कोवीड हॉस्पिटलान एडमीट केलो आनी आज सकाळी फुडें तो एक्सपायर्ड जालो. आमी कंटेनमेंट झोन जे डिक्लेअर केला ते मंगूर हिल, ताच्या उपरांत गोडेमळ कासरवाडा, देऊळवाडा विलेज मोरलें, ताच्या उपरांत मायक्रो कंटेनमेंट झोन 2 बिल्डिंग इन वार्ड नंबर 9 इन मार्मागोवा म्युनिसिपल काउन्सिल, बायना वार्ड नंबर 4 सडा, वार्ड नंबर 5 ओके चिंबल. ताच्या उपरांत एक्टीव सर्वेलन्स आनी स्क्रिनींग सगळे हेल्थ ऑफिसर्स जे आसा आमच्या ऑल प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स सगळी कडेन एक्टीव सर्वेलन्स, ज्या जाग्यार स्लम्स आसा थंयसर आमी पर्सनली आमचे हेल्थ ऑफिसर, हेल्थ वर्कर्स सायन्स सिम्पटम्स कोणाक कशें दिसता आसत जाल्यार ते पळोवन तांकां एडमीट करता. आमची कोवीड केअर सेंटर्स 5ली एक्टिवली काम करता सगळी कडेन आनी पेशंट सेग्रिगेट करून वेगवेगळे कडेन आमी घातलेले आसा. म्हणटा तशें नवीन आमी साई हॉस्टेल जे आसा म्हापशेचें तें परत नवीन कोवीड केअर सेंटर म्हणून एस्टाब्लीश केला. जरी नंबर वाडले असले जाल्यार सुद्दां आमी सगळ्या जाणांक वेवस्थीत रित्या आमी आतां पर्यंत मॉर्टिलिटी रेट 0 आसले म्हणटाले, बट जर आमी त्या खातीर म्हणटा कोमॉर्बीड कंडिशनान ज्याच्या घरात कोणी आसा जाल्यार तेंच्यांनी सगळ्यांनी प्रिकॉशन्स घेवप ही गरजेची आसा. आमकां सगळ्या गोंयकारांक हांव सगळ्यांच्या वतीन एक कळयता की आपल्या घरात 70 वर्सां 60 वर्सां वयलो आसत जाल्यार आमी जर इन्फेक्शन फोकस जालें जाल्यार यंग यूथ आसा ताका त्रास जावचो ना, बट ताच्या कडल्यान इन्फेक्शन घरातल्या जाणटेल्यांक वचत जाल्यार अशा पद्दतीचे इन्सिडंट जावपाक शकता. म्हणून आमी जे परत परत सांगता की सगळ्यांनी काळजी घेवपाक जाय, मास्क वापरपाक जाय, सॅनिटायझर वापरपाक जाय, सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करपाक जाय, परत परत हात धुवपाक जाय. ताच्या फाटलें कारण तशेंच आसा. अजून एखादो पेशंट जो आसा हो आमचे कडेन सिरियस आसा, तसोच एक सिनियर पेशंट 85 इयर्सचो पेशंट हो 80 इयर्सची एक महिला एडमीट जाल्ली आसा. ती तशीच 4-5 वर्सां बेड रिडन आसा, ती वेंटिलेटराचेर आसा. शी दॅट प्रेझेंट तरी स्टेबल आसा. ह्यो दोनूच, पयलींची एक केस आशिल्ली ती रिकवर जाली आनी एकूच सद्या क्रिटिकल केस आसा. ना, ती दुसरे कडली. ना, इन्फॉर्मेशन ना अजून म्हाका. इन्फॉर्मेशन ना अजून. हांव इन्फॉर्मेशन घेता आनी सांगता. डॉक्टर एक न्हू, आमचे 4-5 डॉक्टर जाल्ले आनी आतां म्हाका दिसता ऑल टुगेदर आमचे 3 जाण कितें तरी जाल्ले एज फॉर माय इन्फॉर्मेशन. फाटले फावटी 2 काय 3 जाण जाल्ले. हय, अरे आमी जेन्ना म्हणटा फ्रंट वॉरियर्स तेन्ना हो जावपाचे चान्सीस उरता. Sir, how you see the persons are opposing for the installation of the कंटेनमेंट झोनांतल्या एरियेतलो ताजे फॅमिली मेंबर पॉझिटिव्ह आशिल्ले. ही इज फ्रॉम गोडेमोळ. तेजे फॅमिली मेंबर सापडल्या उपरांतूच तेजे टेस्टिंग जाला, ताच्या पयलीं जावं नासलें. हा, गव्हर्मेंट प्रोटोकॉलाच्या नुसार. चिंबलाची तुका चिंता कितें इतकी? मंगूर हिल कशें आहा तुका सांगता. इट इज अ कंटेनमेंट झोन. तो खूब तसो खूब व्हडलो आहा भितर. त्या खातीर सस्पेक्टेड आसलेले जे फॅमिली तेकोन खंय मेळ्ळ्या पळय न्ही, आमी मॉब सॅम्पलिंगूय थोडे केला, म्हणजे थोड्या कंटेनमेंट हें केलां. त्या आतां
जो जो लागीं दिसता पळय न्हू त्या सगळ्या जाणांक आमी टेस्टिंग करून घेतला. स्टार्टिंग 3 दिसा भितर तुमी सांगले 1000 वयर जाल्ली. अरे बट ताजो कसो सांगता आमकां आमकां जेन्ना 10-15 इनिशियल स्टेजीचेर म्हाका एक सांग 1500 जेन्ना सी फेरर भितर आयले तांकांय टेस्ट करपाक जाय आनी परत हांगासले टेस्ट काडपाक जाय. बाकीचे कंटेनमेंट झोन जेन्ना डायरेक्टली जाले सिरियसनस कशें आसा मंगूर हिल तरी आमी कंटेनमेंट झोन केला बट जेन्ना एखाद्या जाग्याचेर 1-2 आतां चिंबलान तुज्या मेळ्ळे थंयसरल्यो परत आमकां 40-50 केसीस वांगडा काडच्योच पडटा. एट अ टायम वी 2000 पर्यंत आमी करूं शकता. त्याच पद्दतीन मंगूर हिलच्यो ज्यो ज्यो सिरियस आशिल्ल्यो कोमॉर्बिड कंडिशन आशिल्ल्यो हांकां तरी आमी कवर केले सगळ्यांक. म्हणजे कोमॉर्बिड कंडिशनांतले सगळे लोक जे आहा पळय न्हू हांकां सगळ्यांक चडशे जाणांक कवर केले. हांवें पळोवचें पडटलें म्हाका. चिंबल कितें चिंबल जे पॉझिटिव्ह आहा तितके आसा. मंगूर हिल आज 14 ना 16 फ्रॉम मंगूर हिल आणि 14 लिंक. ना अजून डिक्लेअर करू ना. तेका कंप्लिटली बॉडी तेजी प्लास्टिकान स्वॅप केली वता आणि PPE किट घालूनच तेजी बॉडी लिफ्ट करून व्हरून हाजेर दवरली वता. ना जनरल स्पेशल मुवीन जाता तशें काय ना. जनरल स्पेशल तेजे वांगडा सगळें जाळून हें जाता न्ही. दॅट इज नॉट अ इशू. फक्त लिफ्टिंग ऑफ द बॉडी आनी दॅट बट टू टेक द प्रिकॉशन्स. ना तेका कंप्लिटली रॅप केलो वता. क्रिमिनेट खंय घातले आसा तेमकां सांगलें मरे तुका केलो तेका आसतलो आतां. चल